आमच्या समियान जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां. संतीसीम त्रिंदातीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाचें एक सुफळ आनी बळादीक मागणें करचे खातीर आमी सर्गीचो अनुभव जावन घेवया. देवाच्या सिंहासना मुखार आमी उबे रावया आनी देवा लागीं आमी मागया. आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत दैवीक आत्म्याचो अभिशेक फावो कर म्हण. आमच्या कंताराच्या बुकांत E1 पेज नंबर 109 पान नंबर 109 कंतार नंबर E1 हें गीत कंतार आमी गावया. काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या, काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या, काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. आत्म्यांत म्हज्या कुडींत म्हज्या, आत्म्यांत म्हज्या कुडींत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. आत्म्यांत म्हज्या कुडींत म्हज्या, आत्म्यांत म्हज्या कुडींत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. जेजू मोगा तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. पळय मोगाळा जेजू तूं ये आमच्या जिवितांत. तूं आमच्या सांगात आसतना आमकां कसलेंच भंय ना, कित्याक तुवेंच आमकां बजयलां. इजाया प्रवादीच्या बुकान 1:1 वसरान 10व्या बडीर आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, हांव तुज्या संगी आसां. घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां. वय समिया जेजू तूं आमच्या सांगाता राव. तूं सर्वेस्पर देव, तुजी पदवी आनी महिमा आमच्या जिवितांत तूं दाखय. तूं आमकां घटाय दी, तूं आमकां मजत कर आनी तुज्या जैतेवंत उजव्या हातांत आमकां तूं जैतेवंत कर. समिया जेजू तूं त्या तारवाचेर आसता आसतना व्हड वारें वादळ थंयसर आयलें जाल्यार तुवें तुज्या शिसांक बचाव केलें. आमच्या जिवितांत हर तराची वारें वादळां येतात मात न्ही, हर तराचे तत्वार ह्या संवसारांत आमी अनुभव करता. बऱ्या भलायकेचो तत्वार आमी अनुभव करता आसतना पिडेस्त जाता. हर एका पिडेस्ता गूण कर समिया. सबार जाणांक काम नासतना तत्वार अनुभव करतात. आर्थीक तरान पयशांचो तत्वार समिया ताचो पयशांचो तत्वार पयस कर. समृद्धी, ग्रेस्काय, सवलत्यो, एक रावंक एक बरें भिडार तांचो म्हणलो जागो, घर आनी तांचे आस्त बदीक बापा समिया तूं राख आनी सांबाळ. ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या हर एकल्यांक तांच्या गरजा प्रमाणे आशिर्वाद घाल.
आनी ताचे जिबीत तूं नंदन कर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसान्ना. कशीं आसा तुमी सगळीं? मोगाचेनो ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान स्वागत करतां. आमी ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा 2025व्या जुबलेवाच्या वर्सा नियाळ करता. आमी बरवशाचे यात्रेक जावन आसा. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. मोगाचेनो आमी यात्रेक म्हळ्यार आमी पयण करता. आमी कारार, बसार, बायकार, विमानार, ट्रेनार आमी पयण करता आसतना मोगाचेनो आमी पयण करतले. हांव पयणारी म्हणटा, यात्रेक म्हणना. यात्रेक म्हळ्यार आमी पुण्यक्षेत्राची भेट करतल्यांक यात्रेक म्हणटा. ह्या संवसारांत भोव पवित्र जाग्यांची भेट करूं येता आसतना आमी यात्रेक म्हणटा. तर आमचें जिवीतच एक पयण, आनी तें पयण जावन आसा सर्गींच्या राज्याक, सासणाच्या जिविताक. हे आमी जाणा जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी जाणा जाता आमकां हें सत उगडापें जाता की आमी यात्रेक जावन आसा सर्गींच्या जिविताक. आनी देखून आमी यात्रेक जावन आसा. सादारण यात्रेक न्ही, आमी व्हडा भरवशाचे यात्रेक आमी जावन आसा. आमी थंयसर देवाक मुखामुखी पळयतल्या. मोरयेमाया सांगता, सांता भक्तां सांगता, आंज बडव्यां सांगता, आमी सासनाक जियेतल्या. असलो भरवसो आमकां आसा. आमी एक दीस पुनर्जीवन जातल्या. देखून आमचे पयण यात्रीक पयण मात्र न्ही, हे एक आध्यात्मीक पयण जावन आसा. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वचनांत 11व्या वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11. समिया जेजूक पुनर्जिवंत उठयलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्तीकरण आसा होय जाल्यार समिया जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयलेलो तोच सर्गीचो देव बाप. समिया जेजूक जिवंत उठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी आपणा सारकी अविनाशी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो आमी आमकांच देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिता आसतना मागण्यांत, ध्यानांत पवित्र पुस्तक वाचून आनी दैवीक रेतीरेंत वांटो घेवन तेन्ना सर्वेस्पर देव समिया जेजूक पुनर्जिवंत केल्ल्या त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी म्हजी तुजी विनाशी कूड, विशेष तरान नाश जावचे तसली कूड आनी आमचो आत्मो चड आनी चड पवित्र भाग्यवंत कर सासणाच्या जिविताक आमी लागीं सराशें करतलो. देखून मोगाचेनो आमी जाणा जायचे आमचे थंय देवाचो पवित्र आत्मो आसा. एक भाव शिप्पाचेर तारवाचेर वावुरता. ताका दोगां जाणां भुरगीं आसात, कुटुंबा जिवीत तो जीवन आसा, घरांत ताजी आवय बापूय आसात. पूण थंयसर शिप्पांत वावुरता आसतना तो इंजिनियर जावन वावुरतालो. इंजिनियरींग बरें शिकला तो. BE ताणें केलां, बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग डिग्री ताणें केल्या. आनी आतां ताच्या सुपिरियरांनी थंयसर वावुरतल्यांनी ताका सांगलें, आतां तुवें एग्जाम दिवंक आसा, शिप्पाचे कसले लेगीत तारवाचे कितें विशेश एग्जाम दिवंक आसा. ते एग्जाम दिल्यार आनी तूं सेकंड इंजिनियर जाताय आनी उपरांत तूं तारवाचो कॅप्टन, अदीक व्हड अधिकारी तूं जाताय. देखून हाणें बरी तयारी केली. लगभग 8 तावन 1 वर्स बरें तयारी करून एग्जामाक वचोंक 1 म्हयनो आसा. म्हणटा आसतनाच ताका हात पांय कांपोवंक सुरू जालें, भिरांत येवंक सुरू जाली. आनी तो म्हणटा ताका OCD अनुभव जालो. OCD म्हळ्यार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. म्हणजे कितलो वेळ नाल्यारय ताका पावना, कितले हात धुल्यारय पावना आनी नाका जाल्ली चिंतना येवची, निरासपण, भिरांत, थोडे फावटी कित्याक काळीज धडधडटा म्हूण ताका कळना आनी हात पांय घामेवचे, हात पांय कामचे असली पिडा. आनी देखून तो परिक्षा बरोवंक गेलो तरी ताका परिक्षा सारकें बरोवंकूच जालें ना. आनी देखून जायते पयशांचो नश्टय ताका जालो. आनी तितल्यार ताका भिरांती आसली. बायल्या भुरग्यांक कशें हांवें तांच्या खर्चाक पयशे आनी परत दिवचे जर तर म्हजें काम करिना जाल्यार. कित्याक थंयसर कामाच्या जाग्यार वता आसतना परतून ताका थंयसर सारकें काम करूंकय जालें ना. देखून तसल्या परिस्थितींत तो हांगासर रेतेर करूंक आयलो. आनी हांगासर दैविकलो रेतेर मंदिरांत रेतेर करता आसतना तोच म्हणटा ताका मेळ्ळें तें देवाचें उतर. जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 4थी वळ, 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4. मोगाचेनो तुमी देवाच्या घराण्याची, तुमचे थंय आसा आत्मो तो संवसारांत असल्या आत्म्या परस चड बळादीक. हें देवाचें उतर ह्या भावाक विशेश प्रभावीत करूंक लागलें. इट हॅड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन दीस यंग मॅन. तो म्हणटा
पयले पटी ताका भोगलें तो देवाच्या घराण्याचो आनी तो म्हणटा तो चिंतलो केवल ताजी बायल भुरगीं ताजी आवय बापूय ताजी भाव भयणी ताजें घराणें ताजें कुटुंब आतां तो जाणा जालो तो देवाच्या घराण्याचो सर्गीचो देव बाप त्या घराण्याचो वडील समी जेजू पवित्र आत्मा मोरी माय सांत भक्त आंज बडवे ह्या सर्वांच्या त्या घराण्यान तो एक सांदो जावन आसा आनी ताचे भितर एक आत्मा आसा त्या खापाटी प्रवादेचेर ताणें जैत वरयत खापाटी प्रवादेचेर तुमी जैत वेल्यात असली कित्याक तुमचे भितर आसा तो आत्मो संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास आनी तो स्वभाव म्हणटा उपरांत संवसारांत असलो आत्मो म्हाका ओसीडी ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर्स हाडटा म्हाका एन्झायटी हाडटा म्हाका भिरांत हाडटा मानसीक वत्तड आसा हांवें भियेशें कांपाशें म्हजें खंयचेंय काम करूंक साध्य जायना तशें करता पूण हांवें म्हजें तें असल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्या तें एकवटून हांवें सर वायटाचेर जैत वरयत असलें म्हाका एक विशेष प्रेरण मेळ्ळें एक विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळो विशेष एक म्हाका दैवीक सकत मेळ्ळी आनी देखून हांगा रेतीर कर्न वेता आसतना तो परतून परतून म्हणटा म्हाका नवी सकत मेळ्ळी ताजे उपरांत ताणें 2-3 रेतीर हांगासर केल्यो शनिवाराच्या रेतीरीक जायत्या रेतीरीक तो आयलो तो म्हणटा 9 येना म्हणल्या बरी हर एका शनिवारा 9 येना म्हणल्या बरी हर एका शनिवारा रेतीरीक आयलो आनी ताच्या उपरांत विशेष दैवीक सक्तेन भरलेलो तो फाटीं गेल्या उपरांत ताचें जिवीतच बदललें आनी ताणें परतून परिक्षेक बरी तयार आयकन परिक्षा बरयत आसतना तातूंत तो पास जालो तो यशस्वी मेळ्ळी आनी आतां तो शिपाचेर फाटीं गेला ताचें काम करूंक आनी ताका आतां हायर पोस्ट ताचे व्हरतो हुद्दो ताका मेळचेर आसा देखून तो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसा तर मोगाचेनो म्हजे थंय तुजे थंय आसच्या त्या पवित्र आत्म्याक मोगाचेनो आमी जाणा जायचीं आनी त्या आत्म्या थंय आमी देवा बापाचें आराधन करीस सामरेच्या स्त्रियेक समियान जेजून कितें म्हळें जो हांवच्या वांजेलान 4थ्या वसरान 20:3 आनी 20:4 वडील गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23 and 24 असले खरे आराधक बापाक जाय खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान बापाचें आराधन करचो वेळ येतलो तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार समा देव आत्मो देखून देवा बापाचें आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान देवा बापाचें आराधन करीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू आमी देवाचें खरें आराधन करचें म्हळ्यार आमी आमच्या भितर वचो जाय तें एक यात्रीक पॉयंट भरवशेचें यात्रीक पॉयंट पयले फावटी मोगाचें आमच्या आत्म्याचो अनुभव आमकां एकाच पारा जायना आमच्या आत्म्याचो अनुभव जाय जाल्यार जायते आमच्या भितर वचो जाय थंयसर जायते लेयर्स आसात जायते हंत आसात आनी आमचो आत्मो थंयसर भोव गुंडायंत आसा गुंडायंत म्हळ्यार भौतीक तरान सकला या वयर भितर या भायर म्हणून न्ही पूण थंयसर जायते हंत उतरोन वचोंक आसा आमकां मोगाचें पयले अनुभव आमची कूड माथ्या तावन पांयां पर्यंत रक्तमासाची हाडांची ही कूड आनी हाच्या भितर आसा आमचो मेंदू आनी त्या मेंदवांत आसा आमचें मन आमी मायंड म्हणटा आनी आमचें आसा काळीज न्ही रक्तमासाचें काळीज बगार थंयसर आसा भोगणाचें केंद्र भोगणाचें काळीज विशे हार्ट दॅट इज द स्टोर ऑर ट्रेजर हाऊस ऑफ द फिलिंग्स इमोशन्स आनी आमच्या भितर आसा आमचें एक वील पावर आमी म्हणटा आमकां धड निचो घेवची तसली सकत आनी ह्या मनाच्या आनी काळजाच्या आनी धड निचेवाच्या भितर आसा आमचें अंतस्करण आमचें एक अंतस्करण म्हणलें आसा कॉन्शियन्स म्हणलें आसा आनी ह्या कॉन्शियन्स आसा आमच्या जिवांत आमच्या प्राणान इट इज इन आवर सोल आनी ह्या आमच्या जिवाच्या प्राणाच्या भितर आसा आमचो आत्मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून स्वामी जेजू आपल्या शिसांक मागणें करून शिकयता आसतना तो कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसरान 6व्या वळीर 13वी वळ पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 to 13 पूण तूं मागता आसतना स्वामी जेजू म्हणटा तूं मागणें करता आसतना तूं मागोंक वेता आसतना तुज्या गुपित कुडा भितर वच तुज्या गुपित कुडा भितर वच आनी थंयसर वचून सगळीं दारां तूं धांप तसो म्हळ्यार अर्थ कितें मोगाचें न्हू आमी सवकास आमच्या मोती भितर वचोची आमच्या भोगणा भितर वचोचें आमचे धड निचेव कितें म्हण जाणा जायची ताचे भितर आमचें कॉन्शियन्स आमचें अंतस्करण कितें म्हण थंयसर वचोचें ताचे भितर आमी आमच्या जिवा भितर वचोचें आमच्या जिवा भितर वचून तेन्ना देवान आमच्या भितर घाल्ल्या आत्म्याचो अनुभव सवकास सवकास आमकां जाता त्या आत्म्याच्या एकवटांत आमी सवकास सवकास वाडजडी तर आमी त्या मागण्याच्या वेळार सगळीं दारां आनी जणेलां धांपी जाय दारां आनी जणेलां म्हळ्यार दीज आर आवर सेन्सस वी हॅव द 5 सेन्सस आमी म्हणटा पंचेंद्रियात आमचे दोळे आमचे कान
आमी निरंतरी दोळ्यांनी पळयता कानांनी आयकता जिबेन आमी रूस पळयता नाकांत आमी हुंगता 4 जाले 5 जावन आमचे कातींत आमकां अनुभव जाता होन शेळें कोणें आपडलेलो स्पर्श हे सगळें दापेसे हाचे थावन मेकळे जावन थंयसर ते यात्रेक पयण भितर आमच्या भितर ते यात्रेक पयण आमी करीसय समया जेजूनच आमकां देख दिल्या जेजून आमकां शिकयलां देखून हर एका रेतीरेंत दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतीर जाता आसतना मोगाचें न्हू एक रेतीर करचें म्हळ्यार आमी एक पयण करचें देखून पयल्या दिसाच आमी मोबायल सरेंडर करूंक आसा मोबायल आनी समयाक समर्पण दिवंक आसा त्या रेतीर वेळार न्ही जावन मोबायलच वापरूंक नसो पूण थोडीं जाणां इल्लो वेळ वापरतात पूण कितलो वेळ आमी मोबायल बंद दवरता मोबायल पळयना या मोबायलान ते आयकना मोबायलान ते कितेंच चिंतू वचना बगार आमी आमच्या भितर आसलो आत्मो संवसार आत्म्या प्रास चड बळा दी ताचे ते एक पडटा आसतना मोगाच्यान आमच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विस्मितां जातात एक बहीण म्हणटा ताच्या जिवितांत साहित्य सैरीक आयल्यो थोडे सैरीक ताका पसंद जावनात कोणाक ताणें पसंद केलें ते ताका पसंद करनातले तसल्या वेळार ते निराश जावन हांगा दैवीक रेतीर मंदिराक आयले आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तें चिंतलें म्हज्या जिवितांत कित्याक इतल्यो सलवण्यो ताज्या परिक्षेंत ती ताका चड मार्क्स मेळोना उपरांत कामाक सज्ञ करतना ताका बरें कामय मेळोनातलें आनी आतां सैरीक पडटना बरें सैरीक येना मात थोडे पिडा शिडाय ताका दसतेल्यो पूण जेन्ना ते हांगासर रेतीरेक आयलें हांगासर ताका तें देवाचें उतर मेळ्ळें तें जावन लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 11व्या वर्सांत 9व्या वळेंत तावन 13वी वळ पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 11 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें मागतल्या हर एकलो घेतलो सोदतल्या हर एकल्या मेळटलें बोडयतल्या हर एकल्या उक्तें जातलें आनी ते म्हणटा हांगासर ताका ताचो नीज अर्थ समजलो तें चिंतलें की मागा घेतल्यात वय मागल्यार हांव मेळटा पूण कित्याक समिजेचो उपरांत म्हणटा सोदा तुमकां मेळटलें सोदल्या वेळार कितें मेळटा काय हांगासर ताका रेतीरेंत ताका एक बरी शिकवण मेळ्ळी ते म्हणटा सोदचें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सोदी जायी देवाची कुशी सोदी जायी सोदा तुमी देवाचें राज्य आनी बापाची कुशी ह्यो सोर संगती देव तुमकां वदाक सोन दितलो हें देवाचें उतर ताका काळजांत बरें रोंबलें बरें करून ताणें जगोवन दवरलें ताणें म्हळें बापा तुजी खुशी म्हाका उगडापी कर हांव म्हाकाच तुज्या कुशेक समर्पण दिता म्हणून त्या भयणीन बरें करून मागलें त्या रेतीर वेळार तिका विशेश दैवीक अनुभव जालो ते म्हणटा एक बरें कुमसार तेजी जिणेंत तें बरें कुमसार जावना त्या दरपर्यंत ताका एंग्जायटी डिजॉर्डर सुरू जाल्लें आनी पॅनीक एटॅक येताले थोडे फावटी आनी ते म्हणटा लेखा व्हरतें ते मोबायलाचेर रावतले ते व्हिडियो आनी परत पळयतले राती कितलो वेळ पळयल्यार पावनातलें पूण एक फावटी ताका प्राण स्पेशल काय म्हणटा एंग्जायटी एटॅक पॅनीक एटॅक म्हणाले तें पॅनीक एटॅक ताका आयिल्लें आनी ताजे उपरांत जायते दुसरे पिडेन तिथे कश्टालें आनी हांगासर ते रेतीर करता आसतना तें बरें एक कुमसार जालें जिवितांतलें सुटावें कुमसार ते म्हणटा पयलें ताका लेखा व्हरतें मोबायल टीव्ही आनी पळोवन रातीक वेळ करून न्हिदतालें देखून आयताराचे मिसाक सयत चड वचनातलें पळयत पुस्तक तरी वाचीत नातलें खंय ताका वाचप वाचूंक आसल्यार या कितें कार्यक्रम आसल्यार मात तें इगर्जी वतालें पूण ते म्हणटा रेतीर वेळार ताका नीज सत उगडापी जालें देवाची खुशी तें सोदता आसतना एक बरें कुमसार जाता आसतना सगळां बगसूंक ताका खुरपा मेळ्ळी मात न्ही ताका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी ल्हान तावन ताज्या काळजांत जायते घाय जाल्ले पापसालें ताजें काळीज देवान गूण केलें आनी तितल्या भितर ते म्हणटा आंतरीक बरे भलायके वेळार ताका जेजून आपडलेल्या बरी भोगलें ताज्या कुडींत आसले सगळी पिडा गूण जाल्या बरी आनी ताज्या उपरांत भिरांत खावजेणी आनी एंग्जायटी डिजॉर्डर ताका सोडून गेले मात न्ही ताका इल्ले फायब्रॉइड्साचे समस्या आसले म्हयन्याच्या रक्तस्रावाचे समस्या आसले तेय गूण जाले आनी विशेश जावन ताका सुडकेचें मागणें बरें लागलें आनी ताजे वयल्यान पवित्र आत्म्याचे अभिशेक ह्या वेळार विशेश जावन पवित्र आत्म्याचो अभिशेक ताणें अनुभव केल्या उपरांत ताचें जिवीतच संपूर्ण तरान बदल्लें तें म्हणटा ह्या वरवीं ते चड आनी चड ताच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवा लागीं मागोवंक तें शिकलें जावन आसा मोगाचें न्हू देवा लागीं आमी मागता आसतना आमी आमच्या आत्म्यान देवाच्या आत्म्यात एक जावन मागोवंक आमी शिकाचे देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता रायांच्या त्या पयल्या बुकांत 17व्या 18व्या आनी 19व्या अवसरांत फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 17, 18, 19 थंयसर एलिया प्रवादी विशयांत आमी वाचता एलिया प्रवादी एक महान प्रवादी जावन आसता की एलिजेवी म्हणटा एलायच्या हो इतल्या हुर्बेन तो भरुल्लो की बाल देवाच्या प्रवाद्यांक आनी आशेर देवाच्या प्रवाद्यांक ताणें संपूर्ण तरान तांचो संहार केल्लो जावन आसा आनी ताणें तो शब्द पयले पटी उद्गार तो ताणें सांगलेलो जावन आसा तो जावन आसा हालेलुया म्हणून
ताका देखून तें नांव आयलें एलिजा. एलिजा म्हणलो शब्द येता. एली म्हळ्यार देव, जा म्हळ्यार जहोवा. जहोवा इज माय एली और जहोवा इज माय एली. एली म्हळ्यार देव, सर्वेस्पर जावन आसा म्हजो देव. हालेलुया, हालेलुया म्हळ्यार देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप, कित्याक सर्वेस्पर देव जावन आसा म्हजो देव. असलो ताणें उद्गार तो काडलेलो जावन आसा. पूण जेन्ना आशेर आनी बाल प्रवाद्यांक ताणें संवार केलो, उपरांत ताका भिरांत दिसली कितें जायत आतां. आहाब राय आनी ताची जेजेबेल राणी कितें करीत आपणाक लगाड काडटीत म्हूण भियान तो धांवन गेलो आनी एका फातराच्या भुंयारा भितर वचून लिपोवन बसलो. आनी थंयसर वचून लिपोवन बसल्या वेळार थंयसर सर्वेस्पर देवाचो दूत येवन ताका विचारता, एलिया तूं हांगासर कितें करनासाय? वॉट आर यू डुईंग हियर? तो भियान त्या फातराच्या भुंयारा भितर लिपोवन बसला. देखून तो भायर येता आनी भायर येवन थंयसर देवाच्या अनभोगा खातीर तो राखता. थंयसर एक भुंय कंपनी जाली. भुंय कंपनीन देव थंयसर नातलो. थंयसर एक व्हड वारें वादळ आयलें. थंयसर देव थंयसर नातलो. गडगडो झगडावणी जालें तरी थंयसर देव नातलो. पूण उपरांत एक हळू वारें वाडलें. देर वॉज ए जंटल ब्रीज. वेन देर वॉज ए जंटल ब्रीज, एलियाक देवाचो अनुभव जालो. मोगाचे न्हू, आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत शांत प्रशांतपणी आमी मागणी करतना आमकां देवाचो अनुभव जाता. देखून किर्तनाच्या बुकान 46 दावी वळ म्हणटा, आयजाया बूक ऑफ साम्स चॅप्टर 46 वर्स 10 म्हणटा, शांत रावा आनी जाणा जाया, हांवूच सर्वेस्पर देव म्हणून तुमी वळखून घेया. सगळ्या प्रतिमेचेर सर्वश्रेष्ठ, सगळ्या सृश्टेंत सर्वश्रेष्ठ. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम द लॉर्ड युअर गॉड, ग्रेट एमंग द होल ऑफ क्रिएशन. वय मोगाचे न्हू, आमचो देव भोव वर्तो महान सर पदवेदार हाचो अनुभव जायचे जाल्यार आमी दोळे धांपून मागणें करूंक शिकाचे. आमी दोळे धांपून आमच्या आत्म्यातय आमी भितर पयन करून वचाचे आनी आमच्या आत्म्यातय आमी सर्गी देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावचे. वी मस्ट स्टँड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. देखून आमी मागणें करता आसतना हर एक फावटी आमी पवित्र आत्म्यातय मागोवंक आमी शिकाचे. देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 हांगासर देवाचें उतर आमकां म्हणटा, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक आमी कितें आनी कशें मागचें म्हणून आमी नेणाव जाल्ल्यान तो आत्मोच ताच्या हास्कार सुस्कारांनी देवा लागीं विनंती करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान पयलीं आमी जाणा जायचे आमी देवा लागीं कशें मागचें आनी कितें मागचें म्हण आमी नेणाव. कित्याक देव तितलो वर्तो आनी महान, तो अघम, तो अमर, त्या वर्त्या उजवाडांत परजळांत महिमेन तो जियेता. आमी तरी मोगाच्यान रसना, धूळ आनी माती आनी देवान रचलेलो एक ल्हानसो आत्मो आमचो. पूण जेन्ना आमच्या आत्म्या द्वारी, आत्म्या मारिफात, आत्म्या थंय पवित्र आत्म्याचो आमी अनुभव करता आसतना पवित्र आत्मोच मोगाच्यान आमकां आधार दिता. आनी तो पवित्र आत्मोच मोगाच्यान आमकां शिकयता कशें मागा जाय म्हण. हास्कार हुस्कारांनी अर्गां दिवन, होगळाप दिवन, महिमा गावन आमी देवा लागीं वर्णूंक साध्य जाल्ल्या थरान भासांच्या धेण्यांनी देवा लागीं आमी उलोवंक लागता. तेन्ना मोगाच्यान देवा तावन ती खुर्पा वळोन येता आमचे थंय. आनी मोगाच्यान हांगासर पिडेस्त गूण जातात, थोंटे चलोवंक लागतात, कुरड्यांक दिश्ट मेळटा, केप्पे आयकतात, वर्टिगो आसली गूण जाता, मानसीक पिडा गूण जाता, कॅन्सर पिडा गूण जाता, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, पायल्स, या पॅन्क्रियाटीक डिजॉर्डर, या लिव्हराचे समस्ये, या किडण्याचे समस्ये हे गूण जातात. एक भाव आसा आल्बन म्हणलो, त्या भावाक पोटांत कॅन्सर जालें, कॉलॉन कॅन्सर. डाक्टरांनी आशा सांडली 4th स्टेज म्हणे. पूण तरी तो हांगासर मागण्या येवनचे रावें नातलो. डिवायन कॉल सेंटराक मागण्याक येतलो, रेतरी घेतलो आनी तो म्हणटालो, फादर डाक्टरांनी आशा सांडल्या तर म्हजो वयसांचो वयस, दैवीक वयस म्हजो देव, ताजेर पातयेवन हांव हांगासर येता आनी हांगासर भासांचे देण्यांनी मागतना म्हाका देवाचो अनुभव जाता. आनी मोगाचे न्हू, अजापांनी म्हणल्या बरी त्या पिडेंतलो तो बरो जालो आनी परतून हांगासर रेतेरी येवंक लागलो. ताच्या उपरांत 4-5 वर्सां बऱ्या भलायकेन हांगासर रेतेरी करूंक लागलो. ताच्या उपरांत परतून ताका डायबिटीस आसलें, पांयांक एक घाय जालो. परतून तो घाय गूण जावना, त्या घायाक परतून पासून ड्रेसींग करचें पडलें. लगभग 5-6 म्हयने तो कश्टालो. आनी उपरांत तो घाय गूण जालो. परतून पोटांत परिक्षेकान पळयतना पोटांत थंयसर आणकी कॅन्सराची लक्षणां आसात. पूण तो म्हणटा, हांव जियेता जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं हांव जियेता. म्हज्या कुडी वरवीं हांव जियोंक शकना. म्हज्या कुडीन तितले पिडा आसात, पूण देवाची कृपा म्हाका जिवंत दवरता. वय मोगाचे न्हू,
देवाची कृपा आमकां जिवंत दवरता, देवाची कृपा आमकां राखता आनी सांबाळटा, देवाची कृपा आमकां मोगाचें जें कितें आमी मागता तें सगळें आमकां दिवंक शकता. तर आमकांच आमी देवाक समर्पण दिया. एक घडीभर दोळे धांपया आनी सांगाता मेळोन मागया. सर्वपद्यतारा सक्तेवन देवा, तूं सर्वपद्यता, तूं एल शडाय, यू आर ऑमनिपोटेंट, ऑमनिशियंट गॉड, सर्वशक्त देवर. तुका सर संगती साध्य बापा, तुका साध्य म्हळ्यार कितेंच ना बापा. तुवें एक उतर उलयल्या पुरो बापा, आमची पिडा गूण जाता. आमच्या मदें आसले हर एकल्या पिडेस्ता बसत भावार्थान विश्वासान मागता बापा, तांची पिडा गूण कर. मरणांतीक पिड्यांतले तूं तांकां निवार बापा. सोसूंक जायनातली दूख सोंसतात तांची दुखां पुसून काड आनी तांची दूख पयस कर आनी तांकां संपूर्ण बरी भलायकी कुडी आत्म्याची फावो कर बापा. बापा आशिर्वाद घाल तरणाट्यांचेर. सर वायट सवयातान अलग जावन तांच्या शिकपाचेर तांचें मन केंद्रीकृत करून तांकां विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिशेक फावो कर बापा. बरें शिकप जोडिचें, बरें नडतें, बरें शेगूण आपणायचें, बरें व्यक्तित्व तांचें जायचें आनी बरी देणी तालेंतां वर्जीत कर. वेळार शिकप अखेर कर, बरें काम कर, कुटुंबाक समारा समुदायांत फिरगजेंत सगळ्या पवित्र सभेंत एक आशिर्वाद जायचे. संवसाराच्या पंथान पंथ वचो जाय, जायते अनुभव जोड बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तांकां मेळिल्ल्या सोडवणेक तांणी साक्ष दिवचें बापा. वेळार तांचे देवापणी तांणी स्विकार करीचे. याजक जायचे, मिशनरी जायचे, वा काजर जातल्यांनी वेळार काजर जायचे बापा. काजर जाल्ली जायतीं जाणां बापा वय माया मोगान एकवटान तांणी जियेचें बापा. वेळार तांकां भुरग्यांचे देणें फाव कर. तुवें तांकां दिवच्या त्या भुरग्यांक प्रायणांनी जाणवायन वाडोवंक वागोवंक तांकां फाव कर बापा. भुरग्यांनी हांव बापा मदें व्हरता माया मोग एकवट फाव कर बापा. आमी मागता विधवी पासत, विधुरां पासत, अनाथ जाल्ल्यां पासत, प्राय जाल्ल्या पासत, कश्टांत आसल्या पासत, घर नातल्या पासत, काम नासतना कश्ट जाल्या पासत, व्हड अडचणेंत आसल्या पासत, जैलांत आसल्या पासत, बंदडेंत आसल्या पासत, वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पासत, समेस्त थंय बापा तुजी दैवीक कृपा तूं वळाशी कर. तांच्या सर्वांच्या गरजांनी तूं पाव. सगळी आमची मागणी आनी त्या सवां तुज्या मुखार दवर बापा. व्हडा भावार्थान आनी पातयेणेन तुज्या लागीं आमी मागता. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्यान तुमच्या पासत निरंतरी हांव हांगासर मागणें करतां. तुमच्या सर्गर्सां पासून तुमची कसलीं तेसां धाडूंक आसल्यार डिवायन कॉल सेंटर मुल्की मँगलोर तें ॲप डावनलोड करा. प्रेयर रिक्वेस्ट थंयसर धाडूंक जातात. ह्या वॉट्सॅपाचेर धाडा, ह्या ईमेलाचेर धाडा. केन्नाय तुमकां गरज आसल्यार तुमी फोन करियेत मोगाचें न्हू. आनी हांव हर एक फावटी फोन उखलता म्हूण सांगूं जायना, पूण तुमच्या गरजां खातीर मागता. म्हजे पासत मागा. देवान म्हाका सुरक्षीत सांबाळचे पासत आनी देवाच्या मिसावांत देवान म्हाका थीर दवरचे पासत. देवी कुलरित्र मंदिराच्या सर दानी हितचिंतका पात्रोनांक आमी आभारी जावन सावन दिनवास पठयता. देव तुमचेर 100 वंट्यांनी प्रतिफळ फावो करून दी म्हणून देवा लागीं हांव तुमच्या पासती विनंती करून मागता. देव बरें करूं.